वेल आमचो एकूच पॉयंट आसलो लास्ट टायम की गव्हर्मेंट जो आसा हो जो शेतकारांनी आमचो जागो कदंबा बस स्टँड बांदून दिलेलो तो आयज देल्लीकारांक कित्याक फुकट दिता हो आमचो मेन मुद्दो आसलो. सेकंड थिंग म्हणल्यार वॉटर क्रायसीस तुमकां खबरूच आहा वास्कोन जाता. तितून हो एक मेगा प्रोजेक्ट सपोज येयलो जाल्यार हितून आमच्या लोकल्सांक कितले त्रास जातले हो एक क्वेश्चन आसलो. थर्ड थिंग म्हणल्यार जे 28 CR जे ऑलरेडी लास्ट प्रोजेक्टाक स्पेंड केल्या तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो. सो फक्त आमी एक क्वेश्चन तेंचे कडेन मांडलेलें कित्याक आमी जे RTI मागलेली तितून आमकां क्लॅरिफिकेशन कांय मेळनासलें म्हणून. सो हेज्या मुखार सपोज आतां कोण तरी येवन आमकां म्हणटा की आमी लोकांची दिशाभूल करता म्हणून जाल्यार कम्प्लिटली रॉंग. कित्याक आमकांय डेव्हलपमेंट जालेलें जाय, आमकां वास्कोचें बरेंच जाल्लें जाय. आमी प्रोजेक्ट सपोज बरो आहा जाल्यार तेज्या वांगडा आमी आसतले, पूण आमकां क्लॅरिटी जाय, तेजेर क्लॅरिफिकेशन जाय. आनी लास्ट टायम जे म्युनिसिपालिटीन कितें घडलें ते मुखार आमचो एक्स कावन्सिलर सांगतलो तुमकां. 2 दिसां पयलीं आमी प्रेस घेतलो. प्रेस कित्याक घेतलो? जी कावन्सील मिटींग जाली आनी आमचे लोकल कावन्सिलर जो पॉयंट आसलेलो शिफ्टिंग ऑफ KTCL डेपो तेका लागून घेतलेलो. आनी जो डेपो खातीर आमी ऑब्जेक्ट केल्लें. ऑब्जेक्ट कित्याक केल्लें? जो स्पॉट, जो स्पेस जो म्युनिसिपालिटी KTCLाक दिवंक सोदता पळय तो एक्सिडेंटल झोन जो सारको फिजिबल ना, फिजिबल रिपोर्ट ना, इकॉनॉमीक रिपोर्ट ना, ट्रॅफिक सेल रिपोर्ट ना, हे सगळे जे रिपोर्ट लागता पळय ते नासलेले. म्हणून तर आमच्या लोकल कावन्सिलरान हेका ऑब्जेक्ट केल्लेले. आनी खंय तरी हो जागो 9000 स्क्वेअर मिटर तो वर्थ 45 करोड्स वर्थाचो जागो विथआउट एक सिंगल नोट, विथआउट रिप्रेझेंटेशन, विथआउट एनिथींग. तू बेस्ट ऑफ सिंगल पेपरार अजेंडार घालता आनी तू अप्रुवलाक मागता. म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां जाले चेअरपर्सनाक मॅच्युरिटी येवपाक जाय आसलेली, खंय तेका ही येवंक ना. तेका लागून प्रेस घेतलेलो. सपोज बस स्टँड शिफ्ट जालो आनी तेज्या मागीर कितें जातलें तेजेरूय आमी उलयल्ले. बस स्टँड शिफ्ट जातकूच 1.5 म्हयन्या पयलीं जशें तुशारान सांगलें, स्वप्निलान सांगलें, आमी एक एजिटेशन केल्लेलें, धाकटेशें लोकली एजिटेशन केल्लेलें आनी सगळे लोकल्सूच आसलेले. आनी आमी म्हटलेलें की आमकां हांगासर मेगा प्रोजेक्ट्स नाका, आमकां हांगासर PPP मॉडेलार कांय हाडपाचें ना. तेका लागून आमी तेन्ना आनी सगळ्यांनी एकमेळ जावन म्हटलेलें की आमकां हांगा PPP मॉडेल नाका. PPP मॉडेल म्हटल्यार कितें? PPP मॉडेल म्हटल्यार आमी आमचो जागो काडून दिल्लीकारांक दिता. ही गव्हर्मेंटाची स्टायल. हांगासर 29,000 जागो आसा टोटल एरिया, तेतूंतले 11,000 आमकां दिता. आमकां म्हटल्यार आमच्या लोकल गव्हर्मेंटाक दिता. आनी तितूंतले उरलेलो 20,000 आसा पळय तितूर तो लक्झरियस फ्लॅट जावं, बंगलो जावं, हॉटेल जावं, आनी तो जाग्याचो कॉस्ट जाता ऑलमोस्ट 90 करोड्स. आनी आमी ताका फुकट दिता. हो 90 करोडाचो जागो आमी हो फुकट दिता आनी तो थंय तो कितें तरी उखलता आनी आमकां एक 10 करोडाचें हें बांदून दिता. पळय आमकां प्रेझेंटेशन दिता म्हणून तुशारान सांगलेंच. आमी एग्री आसा प्रेझेंटेशनाक, पूण प्रेझेंटेशन जे भशेन जाय आमकां लोकलांक, वास्कोकारांक जाय, दिल्लीकारांक आनी भायल्या लोकांक हांगासर येवन बेनिफीट घेवंक मेळचें ना. सगळे कडेन गोंयभरान एजिटेशन आसा. हो भ्रश्ट जुमला पार्टी फक्त आतां तांकां दिसलां हे 6 म्हयने उरला ते कितें आसा ते आमचो शंकर पोल्जी बाब बरें दाखयता अशें 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 करून ते लास्टाक हे अशें अशें करपाचे दीस तेंचे कडेन येयल्या. आनी म्हाका दिसता वास्कोकार आमकां सगळ्यांक वास्कोक एकूच जागो आसा जिचे 30,000 स्क्वेअर मिटर थंय आमी बरो प्रकल्प जे करून सगळे वास्कोकारांक फायदो जातलो तशें करून आमी करूंक सोदतात तशें आसा. जाल्यार म्हाका दिसता जे प्रेझेंटेशन NBCC आमकां दिवंक सोदता आमी एग्री आसा. तेंच्यांनी डेट एंड टायम आमकां सांगचो आनी सपोज ते नुसार तेंचे प्रेझेंटेशन नुसार आमी कम्फर्टेबल ना, आमचे वास्को खत्रे ना हा दिसात जाल्यार आमी जो प्रोसेस आमी म्हटला पळय एजिटेशनाचो हो आमी सगळ्यांक मेळोन जुळोन कंटिन्यू करतले. हांव मागतां सगळ्या कावन्सिलरांक, सगळ्या मिडियांकूय आनी सगळ्या एक्टिविस्टांक आमकां हेल्प करचो. तशेंच सगळ्यांनी हो प्रोजेक्ट पळोवंक येवचो जे प्रेझेंटेशन करता NBCC. हांव मागता सगळे गोंयच्या एक्टिविस्टांक, सगळ्या कावन्सिलरांक जे करून तो टायम आनी डेट फिक्स करतले
थंयसर सगळ्यांनी येवचें आनी प्रेझेंटेशन. हांव म्हणना की न्ही म्हाका म्हाजे पर्सनल एनबीसीसी कडेन कांय ना. आमी वास्को खातीर करता आनी आमी जे वॉर्डान रावता आमी एटॅचमेंट आहा. हांव लोकल्सां खातीर उलयतां. हांव मागता की सगळ्यांनी हे प्रेझेंटेशनाक सपोज टायम एंड डेट दिता जाल्यार येवचें. हे प्रेझेंटेशन आसा पळय, म्हाका विश्वास कित्याक ना, जे आमदार सदांच फेकू. हांव म्हणटा हे आमदाराक हो फेकू. कित्याक फेकू म्हणटा? तेणी गेट सांगली फाल्यां काडटा, एमपीटीची गेट आजून काडलेली ना. कितलेशे म्हयने जाले. हांव उलयल्यार म्हणटा हेका पोटान दुखता म्हणटा तो. अरे कितलो म्हण ओगी रावतलो? तुका डेव्हलपमेंट करपाक टायम दिलो. कितलो टायम दिवपाचो तुका? तुवें कितें डेव्हलप केला तें म्हाका सांगचें. तूं हे रस्तो फोडून काडला ते डेव्हलपमेंट. नेक्स्ट एमपीटी गेट जाली. मागीर म्युनिसिपल गार्डन, तुशारान सांगलें तशें म्युनिसिपल गार्डनान म्युनिसिपल स्कूल खेळटाले येवन. गव्हर्मेंट स्कुलाची भुरगीं येतालीं. सेंट जोसेफ स्कूल खेळटाले. जेन्ना रिसेस पडटा पळय ते प्ले ग्रावंडूय ना केला. आनी जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 1 करोड मेळ्ळा पळय थंयसर तेणी तो फूड कोर्ट घातला आनी थप करून उडयला. ते कोर्टान मॅटर आसा. अशेंच समज हे कोणी कोर्टान घातलें जाल्यार आतां कितें एक्टिविटी चालू आसा ती ना जावची, लोक भुरगे खेळटात तें ना जावचें आनी लोकांक त्रास जातलो. हांव मागता तेका लागून खंय तरी एनबीसीसीन रिप्रेझेंटेशन आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवचो. टायमपास हेजेर करचो न्हू. ना जाल्यार आमी खंय तरी फुडली स्टेज एक्शन घेतले. थँक्यू. देव बरें करूं. म्हाजें नांव पिटर डिसूजा, सोशल एक्टिविस्ट कोर्तालीचो. सो कोर्ताली म्हणल्यार आमी सगळे मुरगांव तालुकाचे मोगी. आनी वास्को सिटी म्हणल्यार एक ब्युटिफूल सिटी इज गोइंग टू बी टर्निंग इनटू अ कॉन्क्रीट सिटी. आमी आतां येयलाय तुमच्या मुखार कित्याक लोकांनी आमकां सांगलां, वास्कोकारांनी स्पेशली सांगलां हें कितें चलता म्हणून वास्कोन. कित्याक काय बरी सिटी आहा आमगेली, वेल प्लॅन सिटी म्हणटा आमी ताका. ऑल ओवर गोवा द वेल प्लॅन सिटी म्हळ्यार वास्को सिटी. इवन रेकॉर्डाचेर बरयलो आहा म्युनिसिपालिटीन. पूण हिंगा आतां आमचें गव्हर्मेंट हितून आपणाचे मुद्द्याचेर चलता. लास्ट टायम हांवें तुमकां म्हणलोलें PPP मॉडल इज नॉट अ PPP मॉडल, इट्स BPP मॉडल. दॅट इज BJP प्रायवेट पार्टनरशीप. कित्याक पब्लिकाचे कांय कन्सर्न नाय. आतां म्हणपाक गेले जाल्यार रिसंटली आमी एक व्हिडिओ आयकला आमचो लोकल आमदार मिस्टर दाजी सालकर. तो म्हणटा की लोकांक जाय जाल्यार आमी करपा जाय म्हणून. अरे आमकां लोकांनी मुखार काडला. लोकांनी सांगला की हे मॉडल केसो मॉडल म्हणून. तांकां आजून पूण खबर ना हो मॉडल कितें म्हूण तें. सद्याक अंडर RTI आतां तुमगे प्रेझेंटेशन पावना पूण अंडर RTIचे कोट्टा की certain amount of land from the 39,000 square meter only 11,000 bus स्टँडा वयता. दॅट इज KTC बस स्टँडा वयता. बाकीचे 18,000 स्क्वेअर मिटर कोणाक वयता? दीस प्रायवेट सॅक्टराक, प्रायवेट बिल्डराक. खंयचो तो बिल्डर? दिल्लीचो. सो यू आर टॉकिंग अबाउट वास्को सिटी टू बी डेव्हलप्ड एज अ दिल्ली सिटी. एक गुरगांव करपाक सोदता तूं आमगे वास्कोन शारांत तूं. सेकंडली तूं म्हणटा आमी प्रेझेंटेशन करपा आहाय, आमी आनी स्टडी करपा आहाय. आमकां एकूच स्टडी सांग तुगेली. वॉट इज द कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ वास्को सिटी? आमगे वास्को सिटी प्लस दाबोलीम दवरया, चल दोनी बारबर दवरया. इंसारिया तुका वॉट इज द कॅरिंग कॅपेसिटी? डज वास्को द गामा हॅव द कॅरिंग कॅपेसिटी? सो सद्याक प्लेस ना. आतां म्हाका सपोज प्रॉपर्टी घेवपा जाय जाल्यार प्रॉपर्टी हूंय आहाय वास्कोन घेवपाक. ओन्ली फ्लॅट उरला हांवें घेवपा आतां. आनी तूं आनी फ्लॅट बांदताय. जे प्रॉपर्टी दिलो आहाय आमचे ग्रँडफादर्स ग्रँड पेरंट्सान ते प्रॉपर्टी दिलोली शेतां ती घालोली पयलीं. तुमी ती शेतां आतां गव्हर्मेंटाक फायद्याक लागून दिलोली अंडर वन ब्रॅकेट करपाक जे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस एक हितून आसतो म्हणून. आनी एक बरो न्यू मॉडल बस स्टँड जातलो म्हणून आमकां. कित्याक वी थॉट इट वील बी अ गूड थिंग. यू कॅन बिल्ड बस स्टँड, तूं पार्क कर थिंगा आनी कितें करपा जाता. बट वाय मेगा प्रोजेक्ट्स इन दॅट सेम थिंग अंडर RTI दाखयता ते प्रमाणे? वाय लग्जरी फ्लॅट्स आर कमिंग ओवर दॅट टू 2,000 म्हणून सांग दाखयता RTIचेर. सो हिंगा हूंय पूण गव्हर्मेंटान मातशी स्टँड घेवपा जाय. लोकांचे विस्वास घेवपा जाय पयलो. दॅट इज द मेन थिंग. पिपल्स ट्रस्ट इज वॉट यू रिक्वायर. आतां करंट सिट्युएशन मी पावला आमी. करंट सिट्युएशन आतां रिसंटली आमचे वास्को सिटीनूच एक इशू जाला अबाउट सेंट फ्रांसीस झेवियर. ताका लागून आमी हो मुद्दो मुखार घेवपाक शकनाय. कित्याक दॅट इज अ मेन इशू सद्याक जालो आहा. सो currently whatever issue protest आमगेलो regarding this bus stand, okay, we are going to delay it. ते मुखार आमचो नंदाबाब सांगतलो. लास्ट क्वेश्चन म्हणल्यार बिफोर आय एंड इज जो प्रॉपर्टी आहा
जे KTC बस स्टँडाक KTC दिलो आहा जो प्रोजेक्ट कदंबा आपल्या तांकां दिलो आहा कॉर्पोरेशन दिलो आहा कांट द गव्हर्मेंट अँड कदंबा कॉर्पोरेशन कंट्रोल द प्रॉपर्टी दे कांट डू इट तें करपाक जायना कॅपॅसिटी ना तांकां गव्हर्मेंटाक कॅपॅसिटी ना दॅट अ प्रायवेट बिल्डर हॅज टू कम अँड डू द बिल्डिंग इज द क्वेश्चन मार्क टू दाजी सालकर सर थँक्यू. आदिवासी मुणवेल जून म्हयन्यान आमी एक प्रोटेस्ट एजिटेट केल्ले तेन्ना मुणवेलचे लोक आनी ओळांचे लोक आनी कांय थोडे वास्कोकार येयल्ले एजिटेट करपाक तांकां पयलीं लोकांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आयज खंय तरी NBCC आनी आमदार म्हणटा आमी तुमकां रिप्रेझेंटेशन दिता म्हणून तितून म्हाका दिसता आमी हाफ द बॅटल जिखलेले आसा कित्याक कितलेशेच BJP सरकारान प्रोजेक्ट हाडले कोणाचेच केन्ना आयकूंक ना डायरेक्ट हाडून थोपलो आनी मागीर एजिटेशन प्रोटेस्ट केलो की बंद पडले हे आयज खंय तरी म्हणटा आयज आमी रिप्रेझेंटेशनाक येता म्हणून आयज हेच तर लोकल आमदारान पयलीं रिप्रेझेंटेशन घेतलेले नाल्यार बायणा ओव्हरब्रीज आसा पळय थंय गेट पडोन लोक हांगा एजिटेट करपाक पावचे नासलेले तशेंच वास्को म्युनिसिपल गार्डन आसा थंय एक व्हडलोसो भक्कम एक स्ट्रक्चर केलेलो आसा लोकांचो प्ले ग्रावंड वाट लायलेलो आसा ते एजिटेट जावचे ना थंय कांय जावचे नासलेले ते तर आयज रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आयज ते सरळ वचपाचे तशेंच फीश मार्केट आयज नुस्तेकार बोवाळ मारता हे तर बरें प्रेझेंटेशन तांकां दिल्लें नाल्यार आयज ते जावचे नासलेले आयज खंय तरी ते रिप्रेझेंटेशन दिवन म्हाका दिसता खंय तरी तांकां कळोन येयलें कितें व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्या पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें म्हणून आमी हे प्रेझेंटेशनाक आमी रेडी आसा हे घेवपाक तशेंच हांव मागता वास्कोचे कावन्सिलर चेअरपर्सन हेंच्यांनी पयलीं रिप्रेझेंटेशन घेवन ताका मातशें अप्रुवल दिवंक जाय आसलेलें कित्याक तुमी एक लोक प्रतिनिधी लोकांक तुका निवडून हाडला हितून तुमी लोकांच्या खातीर ताका रिप्रेझेंटेशन हांव मागता तुमी प्रेझेंटेशनाक येवचे आनी थंय तुमी क्वेश्चन मांडचे न्हू काय तुमी ते बसीचे टिकेट वाडटली काय असले तसले क्वेश्चन विचारपाचे न्हू ताका पयलीं विचारपाचें थंय बस स्टँडाचो 28 करोड तुमी मोडले तेजो एक्सपेन्स कोण घेतलो ते कोणाक लॉस टॅक्स पेयर्सा पयसो तसोच 18,000 स्क्वेअर मिटर लँड जे आमी आयटीआयच्या अंडर येयला ते तुमी विचारपाक जाय ते कशें हांव मागता सगळे कावन्सिलरांक येवचे आनी हांगा टेको दिवचो नाल्यार चिमला गांवांत सरवण गांवांत आयज लोकल बॉडी तांकां परमिशन दिला म्हणून तेंचेर आयज लोक येवन बोवाळ मारता तेंचे एफिजी लासयता फाल्यां हेच तुमचेर येतले तुमी लोकल बॉडी नाल्यार तुमी जावन सगळे कोळशा लागून मागीर एजिटेट करून फायदो ना तुमी ट्रेड लायसन्स दिवपी तुमी मनीस लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल आसतली तेंच्यांनी पयलीं सारके लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन NBCचे आयकून हे करचे तशेंच हांव म्हणटा हो प्रोटेस्ट आमी रिप्रेझेंटेशन आमदाराचें आयकून सगळे NBCन आमकां दिवचे आनी आमी तेजेर मागीर एक कॉल घेतलो आमी प्रोटेस्ट करचो काय प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करचो काय ना थँक्यू देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो.